नावशी मरीना प्रकल्प जंय हाडपाक सोदता हो मरीन बायोडायवर्सिटीचो हॉटस्पॉट। विज्ञानिकांनी ही जैवीक विविधताय सांबाळपाक जाय म्हणा। कितेंय जावं आमच्या पुर्वजांनी हें सांबाळिल्लें आसा। आमी ह्या मरीना प्रकल्पा आड झगडटले म्हण कॅप्टन विरियातोन म्हळां। RDX गोवा खातीर कासावलीच्यान प्रसाद नायक। नावशी मरीना पळय हाडटा, हांव एक लोकांक चतूर राव म्हणटा, हे मरीना नावशी बंद जावचें ना। आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स हातान पावुल्ले आसा। सांकवाळूय फूल मरीना जे प्लॅन केले ते आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आयिल्ले आसा। ताजे उपरांत चिखले जे प्लॅन केल्ले ते आमचे कडेन RTI डॉक्युमेंट्स आयिल्ले आसा। थंय स्टडी केल्ली NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी प्लस ICAR ओल्ड गोवा आसा पळय ते दोगांयनी सेपरेट स्टडी करून एंड दे फावंड तो पळय आमची न्हंय आसा जे मरीना हाडूंक सोदता, इट इज अ हॉटस्पॉट ऑफ मरीन बायोडायवर्सिटी। 206 स्पीशीज ऑफ नुस्तें ताणें आयडेंटिफाय केल्ले सायंटिस्टांनी एंड दे सेड दॅट इट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड। आयज तर ही मरीना हाडली कोणाक लागून? आमकां लागून न्ही। तुमी तर पयशे मरीना इज फॉर वॉट? हॉलिडेईंग। कोणाचे हॉलिडेईंग? हे श्रीमंत लोक येतले पळय ते, जे नुस्तेकार आपणाचे पोट चलयता ते खंय वतले? दे विल बी किक्ड आउट। एका सायडीक तुमच्यान एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जायना, त्या सायडीक दुसऱ्या सायडीक ते आपणाचे लायव्हलीहूड चलयतात नुस्तें मारून, तांकां तुमी उडयतले। सेकंडली दिस टायप ऑफ यॉट्स वेन इट कम्स इट इज फाटले आमी तर एक्सपिरियन्स पयशे वर्ल्ड ओवर तर ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन हें सगळें घेतलें। आमच्या गोंयकारांक कितें फायदो? कांय ना। आमच्यो न्हंयो पाड घालून उडयता। आयज मांडोवीचें कितें जाल्लें आसा? आतां रिपोर्ट आयिल्लो आसा दॅट देर इज कोलिफॉर्म बॅक्टेरिया ऑल ओवर अक्रॉस द रिवर्स ऑफ गोवा। हातून दाखोवन दिता की हे पळय कझिनो आसा तांची घाण खंय वता। इट इज गोईंग इन मांडोवी। एका सायडीक आमी आवय म्हणटा, आमी म्हादय मांडोवी आवय म्हणटा, दुसऱ्या सायडीक आमी सगळी घाण तातूंत घालता फक्त पयशांक लागून। हे गोंयकारांक कांयच फायदो ना। मरीनाचें कितेंय जावं वी विल फायट एंड वी विल प्रोटेक्ट आर रिवर। पुर्वजांनी आमच्या वडिलांनी सांबाळून दवरला, वी विल प्रोटेक्ट। मरीना प्रोजेक्ट पळय येता नावशी सायंटिस्टान म्हणलेलें आसा, NIO सायंटिस्ट म्हणलें, सगळे एक्सपर्ट सायंटिस्टान म्हणलेलें की दॅट इज अन हॉटस्पॉट फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी। तोरूय पासून सरकार हो मरीना एगेन्स्ट फिशरमॅनाचेर हाडटा। आतां हो मरीना बारीक फिशरमॅनाक फायद्याक जातलो या पर्यावरणाक फायदो जातलो या कोणाक फायदो जातलो? सो आमी मागता सरकाराक जे हे असले डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट पळय आसा जे गोंयचे हितेक ना ते फाटीं घेवपाचो काम हे सरकारान करपाक जाय। आनी जे माथ्यांनी कार्य पळय व्हेलेलें 40 वर्सां तेच कार्य व्हरपाक आमी गोंयचे राखणदाराची एकवट आनी आमचे सपोर्ट ऑर्गनायजेशन पळय आसा असले प्रोजेक्टाक आमी विरोध करतले। आनी हांव मागता गोंयच्या सरकाराक जो मरीना पळय आसा नावशी तो ताबडतोब फाटीं घेवचो।